नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक. तर आयज हांव येयला वेमली सडबेरी म्हणटा थिंगा. आयज आसा प्रिमियर शो. डायरेक्टर पीटर दिमेसीस हांचे शो आहा. तियात्राचें नांव हे तियात्राचो डायरेक्टर आणि प्रोड्युसर बाब पीटर दिमेसीस. हॅलो पीटर बाब कशे आहा तुमी आयज? हांव एकदम बरो आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन तुमचें तियात्र आयज रिलीज जाता. हे तियात्र आतां येवपाचें आसलेले, पयलीं येवपाचें आसलेले, पोस्टपोन जाले ओ आतां सारके ऑन शेड्यूल आहा, टायम आहा कशें? ना सारको आमचो शेड्यूल सारको फिक्स आसा. आतां आयज हो म्हाजो प्रिमियर शो आयज रिलीज जाता 21 एप्रील वेमली सॅडबरी हॉलान. आतां 6:30 जावचो आसा. आतां 6 वरां जालीं. सो आनी एक 45 मिनिट्सान आमी हो शो आमचो सुरू करतले. तेज्या उपरांत आमी फाल्यां आमचो शो आसा 22 तारखेर सावथ हॉल. 2 शो आसा थिंगासर. 2 मांडला आनी एक 6:30 मांडला. तसोच मागीर 23 तारखेर हो शो आमचो स्विंडन आसा डिनरी हॉलान 4:30 वरांचेर. 23 तारखेर संडे पडला. आनी ताजे उपरांत मागीर परतून हांवें रिपीट शो दवरला सावथ हॉल. कित्याक सावथ हॉल चडसो म्हाजो शो फूल जायत आयलो आसा दोनूय शो. तो रिपीट शो हांवें 3rd शो दवरलो आसा 30 तारखेर एप्रिलाचे 2 वरांचेर सुरू करतलो. आनी ताजे उपरांत म्हाजो प्लॅन आसा हिंगा पॅरिसाक वचपाचो. आनी पॅरिसाक ऑलरेडी डेट म्हाजी सेट जाल्ली आसा. मेयाचे 7 तारखेर 3:30 वरांचेर तेंच्या पॅरीस त्या हॉलान थिंगासर. मेयाचे 7 तारखेर? हय मेयाचे 7 तारखेर. थिंगा कितले शो आसतले? थिंगा एकूच शो आसा. ओके एकूच शो आसतले एकूच शो आसा थंयसर. इतले पयस वचोन एक शो करून येवपाक तितले ना ती एक आमची उमेद कशी. आनी कलाकार म्हणटा आमी चलया एक भोंवणी करून येवया. सो तांकांय उमेद आसा. सगल्यांक आपली कला भायल्या आनी आमचे जायते गोंयकार शिंपडलेले आसा जंय मय जायते कंट्रीसान आसा. सो पॅरिसाक जर आमचो एक शो मागलो तांच्यांनी जाल्यार आमकां एक उर्बा कशी. सो आमची एक उमेद कशी घेवन आमी थंयसर वेतात. ओके. आनी तेज्या उपरांत मागीर दुसरे कडसून डिमांड येयले म्हणजे स्कॉटलँडसून डिमांड येयले मागीर आनी खंयसून डिमांड येयले तर तुमी रेडी आसतले को प्लान करपाक शकता काय एडजस्ट करपाक शकता? सपोज आमकां एक कोणें ऑफर दिली जाल्यार हांव म्हज्या कलाकाराक विचारून आमी मुखार वचोंक शकता. जर आमकां ऑफर मेळो जाल्यार तशें कांय ना. सर ऑफर मेळो जाल्यार आमी वेतले. ओके ऑफर मेळले जाल्यार आनी सगळे टायम एडजस्ट बी सगळे जावपाक जाय. सगळे आसा हय सगळे कलाकारांनी हांगासर आनी जायते युकेनूय जायते आनी शो आसा. सो म्हाजे कलाकार आसा ते दुसऱ्या तियात्रांनी आसात. सो सगळे एडजस्टमेंट जावंक जाय. सो एडजस्टमेंट जाता जाल्यार म्हाज्यान करूंक जाता तशें. ओके. आनी गोंयसार कितले कलाकार येयला आतां? गोंयांत सद्याक हांवें 3 हाडलेले आसा. आनी तिनूय ते म्हाजे सिंगर हाडलेले आसा. तशे परीन लॉरीत रावासो, मागीर आमचे पॉलिटिकल क्वीन ऑल्गा वाज आनी ताचो गोरकार अनिल पेडणेकर. सो हे 3 आर्टिस्ट ऑलरेडी आमचे आयलेले आसा आनी ते आयज परफॉर्म करतले. ओके बरें. तर पिटर बाब आमी पोवचे आनी हे ऑल द बेस्ट तुमकां. आनी आमी हे अपेक्षा करता की तुमचो ह्या तियात्र सुपर डुपर हिट वयचें आनी तुमी आख्खे वर्ल्ड ट्रॅव्हल करचे. थँक्यू व्हेरी मच. बरें देव बरें करूं. तूं काय कर. आमगे बाब एंड्रू हे तियात्रान 3 कांतार म्हणटा ते कितें म्हणटा आयकया. एंड्रू बाब कशे आहा तुमी आयज? आमी एकदम बरे आसा. म्हाका कुशालकाय भोगता. ह्या सिजनान हांव 3रो तियात्र नाचता. दुसरो सायमन गोन्साल्वीस हाचो 40 दीस 40 राती. आनी आतां शेकी 3रो तियात्र बा पिटर दिमेसीस हाचो डायवर्सी. ह्या तियात्रान हांव 3 कांतारां म्हणटा. 2 त्रियो आनी एक दुओ. दुओ म्हज्या इश्टा सांगाता आल्बर्ट काब्राला वारा. आनी एक त्रियो हांव टॉमी आनी आल्बर्ट आनी एक अनिल ऑल्गा आनी हांव त्रियो म्हणटा. मागता सगळ्यां लागीं हो तियात्र तुमी येवन पळोवचो. बा पिटरान
तुमकां कसली मॅसेज तयार केल्या ती तुमी ह्या तियात्रा उदेशी आयकुची. तुमी खंयसर पावता थंयसर तुमी ह्या तियात्राक येवचे. तुमकां सगळ्यांक बा पिटराच्या नांवान हांव आमंत्रण दिता हो शो पळोवपाक डायवर्सी. देव बरें करूं सर तुमकां. थँक्यू. आणि मागता थिएटराचो डायरेक्टर बा पिटर द मेसीस हांच्या लागीं फुलांचो बुके दिवपाक आयचो मुखेल गेस्ट ऑफ ऑनर बा डॉमिनिक बोगारो मोठ्या जारी मात्र आणि बाय कॅथरीन फुलांचो बुके वेडे जाल्यार मुखेल शिराक बा जोआर एंड फ्रागांजा मोठ्या जारी मात्र टाइम गेला. जोआर एंड दोनों उलयता देवानी मागता दोनों प्लीज. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचे उपकार आनी सगळ्यांक देव बरी सांज हांव येता. आयज हांव चड खुशाल जाता कित्याक तुमी ह्या तियात्राक येयला बाप पिडे मिसेच्या दिवसी. हांव जाणा तुमी तिकेटी काडटात. हांव समजता तुमी तुमचो मोग दाखयता तियात्रा सगळें कोंकणी सगळें. हांव इतलें मागता आसलो हिंगा हाजीर आसल्या माय पाय लागीं तुमच्या भुरग्यांक तांणी कोंकणी उलयात कोंकणी शिकयात तांकां तियात्राक हाडात तांकां तियात्राचो मोग दाखयात. कित्याक आमचे दायज आमचे परंपरा फुडें व्हरोंक तुमचो आदार सदांच भुरगे सांगता दियात. तुमकां कसलो आदार भुरग्यां पासो जाय स्टेजीर नाटक म्हणपाक कितें जाल्यार म्हजो आदार तुमकां सदांच आसतलो. हांव तशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब पिटर दिमेशेक हो म्हाका मातशे जो मान फावो केलो देखून. आनी तशें आनी एक पावट सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. तूं बरें करूं बाब तुज्या मुखार खातीर आनी मागता थोडो सुद्दां हांव लोक आयच्या म्हाळांत सोय बाबा डॉमिनिक बोगारो. Third level tuna Peter the Meses aka rice guest of honor Peter the Meses good Morish zaito purpose घेतात आमच्या साउथ ऑफ द गाव थिएटर पास सगळे थिएटरचा बार छोट जो बहुत माझा थिएटरचा आखो बार तो टिकेटीचो स्टाफ परफॉर्मन्स आखो बार तो घेतात डायरेक्टर आणि त्याचे कॉमेडी देवाने करून डॉमिनिक बोगारो आणि आता म्हणता दिनवासचे नियुक्त करून बा पिटर. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक म्हज्या काळजाची गोळा देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो वेळ काडून हो म्हजो मोलादीक एक सुपुलो भाव हांव तुमच्या मुखार दवरला तो तुमी पळोवंक आयले म्हणून म्हाका खूब खूश भोगली. तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक एकेकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. चड वेळ घेना तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जो वारें फ्रेग्रांसा कित्याक आयज जी म्हजी कलाकार जी गोंयांत आयिल्ली आसा लॉरी आनी नवगा आमकां हाडपाक हांवें विचारीन आसतना ताणें तांची तिकेट हाडल्या तर ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा हेच कायद्यान की ताणें आयज जो सावंड आसा हो सावंडाचो कोर्स म्हाका आयज कायद्यान दिला तो ताकाय हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर ताणें म्हाका जायतो आपलो आदार दिला पूण सांगूंक लागला पूण सांगला तरी आसतना म्हाका सांगूंक दिसता तर डॉमिनिक बोगारो तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाका जायते आनी तिकेटी हांगासर तुमच्या घरी पावोवपाक ताणें आदार केलो. एस कायतान बोगारेज रोमाल्दो फ्रेंकी तर हेका हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तसोच पिटर कॉड आयज आमचो हिंगा सेक्रेटरी आसा तर तेका सुद्दां ताका हांवें सांगलें आयज ताका एका गांवचेर हांवें फोन मारलो पूण तो रोबोट येवन तयार जालो हांगासर येवन रावपाक. तर पिटर कॉड हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तर सगळ्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ग्रेग ग्रिना हे सगळे म्युजिशियन आनी म्हजे जे आर्टिस्ट आसात तांची कोणाची नांवां घेना चड वेळ जालो आसा तर बरे भशेन आमी आतां दुसरो भाग आमी सुरू करूं.
तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा विनोद तो आपल्या चॅनलाचेर मसाज जायते आपलो वाव दाखोवपाक जाय तो कास्ती काडटा ताच्या फॅमिलीचे जायते प्रश्न आसा ते अशें आपल्या फॅमिलीक सोडून हांगासर आयलो आसा विनोद तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें करून हांवें तुजो उपकार करूं पूण एका भावाचो फायदो केला एका भावाचो फायदो जावन आसा आपले माय म्हज्या फाटल्यान आपले भयणीक पयलो मजा पूण आयज हांव तुज्या लागीं एक उपकार मागूंक आयला सलमोना तूं म्हाका ना म्हणचें ना म्हणून जरी तर तूं म्हाका परत तुज्या घरांत येवंक म्हणून सोदता जाल्यार ती तुजी सारकी माय त्या घरांत आसोसर हांव त्या घरांत येवंक सोदिना. यू आर एब्सोल्युटली रायट. आमकां तोंड्या पोरसाचो न्हय पूण पिकलेल्या पोरसाचो आमकां वास येता आनी तेन्नाच आमकां गमता तो पणस पिकला म्हणून वय दादा तो पणस पिकला म्हणून आमच्यांनी तो पणस रिकोन दवरलो. यो आज मीस कशें लागलें तुका? मीस कशें लागलें म्हणजे मीस आनी आमकां बरें लागोना म्हणून जाता आमच्यांनी. आय मीन Oi, la mano, Patrícia, onde ela passou,
बाय कशें आसलें तियात्र हा बरं नांव कितें तुमगेलें सुनीता तियात्र कशें दिसलें बरं बरं बरें तुमकां कशें दिसलें हा बरं कोणागे एक्टींग बरें आहा हो आमचं कोण जान्य आता ओके बाय कशें आसलें तियात्र व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड कशें आसलें तियात्र कशें आसलें हा बरं हा बरं आख्खो तियात्र हावसफूल आसलो पयले तुमी आनी सगळ्यांक आवडलो